दिव्यवाणी 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 दिव्यवाणी. उपरांत जेजू कफरनावांत भितर सरतस एक शतपती ताचे सरशी आयलो आनी विनंती करन म्हणालो, सायबा, म्हज्या साकराक आर मारल्या आनी घरांत पडून तो कठीण वळवळटा. जेजू ताका म्हणालो, हांव येवन ताका बरो करतां. शतपतीन जाप दिवन म्हळें, सायबा, तूं म्हज्या घरा भितर सरोंक हांव योग्य न्ही. तूं एक उतार सांगशी जाल्यार पुरो, म्हजो साकोर बरो जातलो. हांव जाल्यार दुसऱ्यांच्या हाताखाल आसां आनी म्हजे खाली सैनीक आसात. एकल्याक हांव वच म्हणटा, तो वेता, आनी आनी एकल्याक ये म्हणटा, तो येता, आनी म्हज्या साकराक हें कर म्हणटा, तो करता. इतलें आयकून जेजू अजाप जालो आनी ताचो पाटलाव करन येतेल्यांक तो म्हणालो, सतस हांव तुमकां सांगतां, येदो व्हड बोवार्थ इस्रायेलांत सयत कोणाय थंय म्हाका मेळ्ळो ना. हांव तुमकां आनी एक सांगतां, उदेंती आनी आस्तमतेतावन जायते जण येतले आनी अब्राहम, इजाका आनी जाकोबा सांगता सर्गींच्या राजांत जेवणाक बसतले. पूण जल्मान राजाचें हक्कदार जाय जाल्ल्यांक भायर काळोखांत लोटून घालतले. थंय जातलें रडणें आनी दांत किर्लोनी. उपरांत जेजू शतपतीक सांगूंक लागलो, तूं आतां घरा वच आनी तुवें सत म्हणलेले प्रमाणें तुका जावं. आनी तेच घडये ताचो साकोर बरो जालो. आनी आतां जेजू पेद्रूच्या घरा पावलो. थंय ताची सासूमाय तापान न्हिदोन आसलेली तें ताणें देखलें. ताणें तिचो हात धरतस तिचो ताप सुटलो आनी ती उठोन ताका सरबराई करूंक लागली. सांज जातस जायत्या देंवसार लागिल्ल्या जाणांक लोकान ताचे सरशीं हाडलीं. आपल्या एकाच उतरान ताणें देंवसारांक धांवडयलें आनी पिडेस्तांक सकटांक गूण केली. अशें पूर्ण जालें इसाया प्रवाद्यान सांगिल्लें तें. आमचे रोग ताणें आपणाचेर घेतले आनी आमची पिडाशिडा ताणें वावयली. म्हजी ससाय मागोवन येवच्यांक कुमकेचो हात दिवंक म्हज्यान साध्य जायत गी. ह्या सवालाक जाप दिवंक आयची सुवार्ता म्हाका आपयता. हांवें हेरांक कशें कुमोक करयेत म्हणून जेजू आनी शतपती आमकां शिकयतात. जेजू ह्या संवसारांत आसतना ताची ससाय मागोवन साबार ताचे सरशीन येतले, कित्याक तो काकुळदार जावन आसलो. बावार्थान आनी तिरासानेन ताचे सरशीन आयिल्ल्यांक ताणें केदींच इन्कार करूंक ना. तांकां गरजेचें तो करतलो. ह्याच कारणाक जेजू साद्या लोकांक मोगासो जाल्लो. असोलोच मनोभाव शतपती थंय दिसून येता. आपणाच्या साकराचें बरेंपण आशेवन खुद्द जेजू सरशीन वेचें ताचें बरेंपण दाखयता. साकोर म्हूण संसार करिनासतना ताच्या गरजांक पावचें निजायकी होगळिकेचें. शतपतीचो भावार्थ आनी कालतेपण जेजूक मानवालें. जेजू बरी गूण करचे सकत आमकां ना तरी शतपती बरी पेल्ल्यांच्या गरजांनी पावचो आम्हा सर्वांचो कायदो. तो जुदेव कुळयेचो न्ही, इस्रायेलगारी न्ही, तो एक रोमी शतपती. ताचे थंय पळोवंक मेळ्ळो जिवो भावार्थ.
जेजू थंय आसुल्लो जिवो बोवार्थ क्रिस्तांव न्हय आसच्या हेर धर्माच्या लोकां थंय आमकां पळोवंक मेळटा. क्रिस्तांव न्हय तरी जेजू थंय तांकां अपार भक्त आनी पातयेनी. तांच्या बोवार्थान जेजू मारिफात तांकांय मागिल्लें बरेंपण लाभता. आयचे सुवार्थेंत जशें जिवो बोवार्थ आमकां पळोवंक मेळटा तशें एकामेका थंय आमचो हुस्कोय पळोवंक मेळटा. रोमी शतापतीक जुदेव कुळये थंय आसुल्लो हुस्को जेजू थंय विनाती करून आयिल्ल्या मतबाऱ्यांक रोमी शतापती थंय आसचो हुस्को आनी पिडेंत पडोवन मरोंक लागीं जाल्ल्या त्या रोमी शतापतीच्या साकराचेर जेजूचो हुस्को आमी पळयता. देवा थंय आमकां भावार्थ आसल्यार आनी एकामेकाचो हुस्को आसल्यार खंडीत जावन देव आमची जतन घेता आनी आमचे कुमकेक पावता म्हणलें स्पश्ट जाता. तर जिवो भावार्थ आनी एकामेका थंय हुस्को आमचे थंय सोडून दी.